पुराय गोंयभरच्यान लोक कळंगुटे रिट्रीटाक येतात। थंय येवपी लोकांक बरी सुविधा मेळची म्हण थंयच्या रस्त्याचे डांबरीकरण कामाचो शेनवारा शुभारंभ जालो। ह्या कामाचे उक्तावण उपसभापती मायकल लोबोच्या हस्तुकी जालें। आरडेक्स गोवा खातीर कळंगुटच्यान गौतम शिरोडकार। A lot of demand from the people who are coming over here. आख्खे गोंयचो लोक खुबशे जाण ह्या रिट्रीट सेंटरान येतात। तेंचो डिमांड आसलो की रिट्रीट सेंटर अप टू द मेन रोड, जो रोड सारको पिड्ड्यार जाल्लो ताका हॉट मिक्स घालचें म्हण। स्पेशली इन द रेनी सीजन खूब त्रास जाताले लोकांक रिट्रीटाक येतना। आणि आयज आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स PWD has sanctioned this work for us of 1 kilometer hot mix आणि ते काम आयज आमी सुरवात करता। आणि रिट्रीट सेंटरान जे लोक येताले तांकां आयजसून एक बरी सुविधा, बरो हॉट मिक्स रोड मेवतलो। आणि इन्क्लुडिंग सम रेजिडेंट्स हू आर ऑल्सो स्टेईंग इन दीस वॉर्ड ऑफ नायकावाडो, वीच फुडें वचून आमी हो रोड गावरावाड्याक कनेक्ट करतले। म्हणजे तो फुडें रोड सारको ना, we will connect, so it is going to be a ring road. Main next to St. Alex Church congestion करपाची गरज ना। कोणाक जर तर गावरावाडो वचपाक जाय behind Kamath holiday homes, they could use this road. So next another 1.5 kilometer which is there, we are going to take this in the second phase.